म्युनिसिपल काउन्सिल म्हणून आमचे म्हणणे अशें आसा की गेल्या एक 2020 ह्या दिसा आमकां एक डेप्युटी कलेक्टर म्हणजे आमच्या हेजे कडल्यान PWD डिपार्टमेंट नॅशनल हायवे हेंचे कडल्यान आमकां लेटर येयलें की कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिगल अप्रोच रोड Act came 2 from Kadwaban on National Highway 17B हो आमी इलिगल रस्तो केला म्हणून आमकां तेणी लेटर धाडलें आनी तो बेगीनच्या बेगीन तुमी क्लोज करचो कारण तो एक्सिडेंट प्रोन झोन जाल्लो आसा आनीक थंय आमची कनेक्टिविटी खंयच ना म्हणून त्या रस्त्याची अशें म्हणून तेणें आमकां लेटर धाडलेलें हें तें लेटर आसा आनी त्याच बरोबर तेणी लँड एक्विशन खंयच्यान केल्या तें तेणी डायरेक्शन दाखयलेलें आसा जो रोड आसा लँड एक्वायर केल्लो तो लँड एक्विशन केल्लो तो रस्तो असो आसा टू खडपाबान टू कवळे आनी जो तेणी इलिगल रोड म्हणला तो रस्तो जो आतां एक्झिस्टींग आसा जो बिल्डरान जो जी प्रॉपर्टी आहा त्या बिल्डरान ताका जाय तेन्ना तो रस्तो तो केल्लो आनी तो पयलीं बेश्टो रोड आशिल्लो आनी आजुनूय तो सुद्दां बेश्टो रोड आहा तेजेर कोणेंच काम करूना तेजो कसलो एस्टिमेटूय जावना कांय ना तो तेज्या पयलीं रोड क्लोज आशिल्लो तो लास्ट टायम ते हायवेक तेंच्या शॉर्टकट पडटा म्हणून लोकांनी तो चालू केल्लो त्याच बरोबर आमकां नॅशनल हायवे कडेन लेटर येयले बरोबर आमी तो परते तांकां लेटर केलें की तो रस्तो आमी करूना की तो रस्तो तो बिल्डरान केलो म्हणून आमी त्या बिल्डराक लेटर केलें की तो रस्तो क्लोजर करचो म्हणून आनी आज पर्यंत बिल्डरान क्लोज केलो ना तो रस्तो म्हणून आमी परचे आमचे मिटिंगेक तो विशय काडलो आनी विशय काडले नंतर ते आमी डिसायड केलें की तो रस्तो जो वेस्टर्न बायपास जो आसा हो वेस्टर्न बायपास जो आसा हो पणजेच्यान मडगांव वयता आनी जी प्रॉपर्टी म्हणजे जी प्रॉपर्टी आसा ढवळीकर म्हणटा तेंची ही फोल ही म्युनिसिपल जुडिशन ना हें पंचायत जुडिशन ना हो जो बायपास आसा तो आनी प्लस हो पयलींचो रोड जो एक्विशन रोड दाखयला PWDन जेन्ना हो नॅशनल हायवे म्हणजे आमी PWDन एक्वायर केल्लो तो रोड दाखयता पळय तो पळय हो स्टेट आसा आनी तेजे नंतर 2019 रिजनल प्लॅन जो एप्रूव जालो तेजेर तो रोड हांगा क्लोजर दाखयला कंटिन्युटी दाखोवना आनी लँड एक्विशन करपाचो आसा लँड जो PWDन लँड एक्विशन केला तो रस्तो आजून थंय करूं ना आज पर्यंत जो PWDन लँड एक्विशन केला तो रस्तो आजुनूय PWDन करूना आनी त्याच खातीर तेणी आमकां सांगला तुमी पयलो क्लोजर करा म्हणून आनी क्लोजर करा कित्या खातीर की थंय एक्सिडेंट प्रोझोन जाल्लो आसा आनी थंय कितलेशेच एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी तेजो रिपोर्ट आमकां येता म्युनिसिपालिटीक कारण ती जुडिशन जें आसा तें म्युनिसिपालिटीक पडटा तें पंचायतीक पडना आमी करपाचो न्ही तो फाल्यां हांवें जर घर बांदपाक लायसन घेतलां जाल्यार म्हाका गव्हर्मेंट घर बांदून दिवपाना तें घर हांवें बांदपाचें म्हाजें घर जर PWDन जो रस्तो जर एक्वायर केला जाल्यार PWDन रोड PWDन करपा जाय तो म्युनिसिपालिटी करचें ना तो आमचो ह्यांनी काम रस्ते करपाचें तो म्युनिसिपालिटीन हेणें करपाचो PWDन करपाचो आनी तशें आतां तेणी PWD कडेन करपाचें जेन्ना आमकां इंस्ट्रक्शन येयलां तो रोड क्लोजर करपाक कितें आमी तांकां कळयलां PWDक आमचे मार्फत प्लस आमी जो जी जागा कोणाची आसा ताकाय कळयलां आनी एज पर द ODP जी आमची फायनल जाल्या ते ODP म्हणून तो थंय रस्तो क्लोजर आसा केन्ना पर्यंत क्लोज करपाचो आमी आतां डिसिजन घेतलां आमचे हें जालें की आमी आमच्या इंजिनियरांनी हेका दिलां की तुमी तो क्लोज करचो म्हणून आनी आमी तांकांय कळयल्या कोणाक नॅशनल हायवेक एट द टायम ऑफ क्लोजर तुमी ते प्रेजेंट रावचें म्हणून व्हेरीफाय करचें कवळेच्या की तें कोणाक पडटा आनी कोणाची प्रॉपर्टीन आसा म्हणजे कोणाची जुडिशन आसा आनी ती प्रॉपर्टी कोणाची कोणें ताका NOC दिल्या त्या रस्त्याक आनी हांगचो जो रस्तो एक्विशन केला तो प्रोसेस पळोवचो कारण जेन्ना PWDन आमकां म्युनिसिपालिटीक जेन्ना दिलां तेन्ना आमचें कर्तव्य आसा की तो रस्तो बंद करपाचो आनी लोकांचो जीव वाचोवपाचो